गोय कोंकणी अकादमी कोंकणी भास आणि साहित्यिकांक मुखार व्हरपाक वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा। दर वर्सा प्रमाण अकादमीन युवा साहित्य संमेलन घडोवन हाडला। साहित्यिकांनी आपले साहित्य धाडचे। कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळान उलो मारला। दर वर्सा ह्या संमेलनाच्या निमतान आमी पुरस्कार दितात, युवा साहित्यिकांक पुरस्कार दितात आणि हो पुरस्कार कुडचडच्या राजू नायक आणि मेघश्याम नायक हांची यादीक ओंपला आणि हो प्रतिश्ठेचो असो पुरस्कार अंदू वर्सा हेमंत अय्या ह्या तरणाट्या बरोवप्याक फावो जाता। हेमंत अय्या हे एक कथाकार, एक कवी आणि खास करून पथनाट्य बरोवपाक तांचो बरोच हातखंडो आसा। तांची 3-4 पुस्तकां एका बरोबर प्रसिद्ध जाल्लीं आसात आणि युवा बरोवपी खूब उमेदीन कोंकणीचो वावर फुडें व्हरता। उक्तावण सुवाळ्याक आमचे तरणाटे लेखक सारिकाबाई नायक हांच्या कविता संग्रहाचे विमोचन जातले। दर वर्सा अकादमी एका तरणाट्या साहित्यिकाचे पुस्तक उक्तावण सुवाळ्याक विमोचीत करता। ते ह्या वेळार जातले। ते भायर युवांकूर म्हणजे पोरू युवा साहित्य संमेलन जे जाल्ले त्या संमेलनाचे जे जैतवंत लेखक आसात तांच्या साहित्याचो युवांकूर तोय बी उक्तावण सुवाळ्याक ताचे विमोचन जातले। उक्तावण सुवाळो जाल्या उपरांत जे आतांच वसंत बाबान सांगले ते हेमंत बाब अय्या हांकां युवा साहित्य पुरस्काराची भेटवण जातली आणि तांची ते उपरांत मुलाखत जातली। दत्तू नायक आणि पुर्वा वस्त ही ती मुलाखत घेतली। ताजे उपरांत पडवेर हे सदर जातले आनी पडवेर ह्या सदरात आमचे ज्येष्ठ लेखक ज्योतिबाई कुंकळकार आणि तुकाराम बाब शेट हांची मुलाखत आमचे तरणाटे लेखक आकाश गांवकार आणि उर्वशी नायक ही दोगूय जाणां घेतली। आणि ताच्या उपरांत बीजभाषण म्हळ्यार कीनोट एड्रेस जो आसा तो जातलो। अंदू बीजभाषण दिवपाचो मान आमचे ज्येष्ठ लेखक साहित्यीक आणि विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे हांकां फावो जाला। ते बीजभाषण अंदू दितले। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।